नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। 80 घाटातील मार्ग बग्गी दुरुस्त करण्यात झाल्यावर आंदोलन जावचो इशारा। बेळगाव कारवार मार्गाचेर आशिल्ल्या 80 घाटात 5 जुलैक दरड कोसळून रस्तो बंद जाल्लो जाल्यार अजून म्हटल्यार दुरुस्ती कामाक सुरवात जालना। काली ब्रिगेड जोयडा, कुणबी समाज, कुणबी महिला संघटना तशेंच इतर संघटनांन मेळून जोयडा तहसीलदारा मार्फत कारवार जिल्हाधिकाऱ्याक बुधवार म्हटल्यार हो रस्तो दुरुस्त करून दुचाकी, चारचाकी तशेंच एम्ब्युलन्स वचूक मार्ग करून दिया, ना जाल्यार आंदोलन करतले अशें सांगला। ह्या टायमार काली ब्रिगेड अध्यक्ष रवी रेडकर, कुणबी समाज अध्यक्ष सुभाष गावडा, तुळशीदास वेळीप, प्रसन्ना गावडा, प्रभाकर वेळीप, पांडुरंग गावडा आदी लोक उपस्थित आशिल्ले। रामनगर धारवाड लागी स्थानिक लोकांक टोल माफ करना जाल्यार 23 तारखेक जातले आंदोलन। रामनगर धारवाड मार्गाचेर जीव्हीआर कंपनीन रामनगर धारवाड लागी 10 वर्सां पयले 2 टोल उबी केल्ले जाल्यार अजून म्हटल्यार रस्त्याचे थोडे काम बाकी आसा। तशेंच या मार्गाचेर आशिल्ल्या रेल्वे ओव्हरब्रिजाचे काम अर्धवट आशिल्ल्यान थंय होड रूख जालात। कोर्टात केस करून या कंपनी कडच्यान थोड्या प्रमाणात पैसे वसूल केलात जाल्यार स्थानिक लोकांक आता टोल मोफत करू जाय, ना जाल्यार 23 ऑगस्ट तारखेक टोल नाक्या लागी आंदोलन करतले असो इशारो नागरिकांनी दिला। परवानगी ना असताना चितळ पोशिल्ल्या एक व्यक्तीला घराचेर धाड घाईले, दांडेली वन विभागाचे सीआयडी हेमी एकड्याक ताब्यात घेयले। ही घटना शिर्शी तालुक्यात घडली। शिर्शी तालुक्याच्या कलगार गावाचे हबीब रहमान मोहम्मद साब हेमका परवानगी ना असताना चितल पोशिल्ल्या आरोपात ताब्यात घेयला। गेल्या 6 म्हयन्याच्यान घरात हेमी चितल पोशिले। हेचे बद्दल नक्की बातमी मेळिल्ल्यान दांडेली वन विभागाचे सीआयडीन धाड घायले आणि चितल शिर्शी वन विभागाक दिवन रक्षण केले। तशेंच आरोप्याक कोर्टात हजर करून ताका 15 दिवस कस्टडी दिल्ली आसा। विद्यार्थ्यान आपूण निवडील विषयात नियंत्रण घेऊक प्रयत्न करू जाय। साधन करूक खूब इतले क्षेत्र आसात। सरकारी नोकरी मेळोवन घेवचे इतले एकच क्षेत्र न्ही अशें जोयडा सरकारी प्रथम दर्जा कॉलेजाचे कन्नड प्राध्यापिका शैलजा एचके हेमी सांगले। जोयडा सरकारी प्रथम दर्जा कॉलेजाच्या अखेर वर्साच्या पदवी विद्यार्थ्याला निरोप कार्यक्रमात तेमी उलयले। ज्ञान म्हणल्यार इंग्लीश शिकचे इतलेच न्ही, जीवनात शिकचे खूब इतले उरता। आपूण कितें शिकता आनी कितें शिकूंक जाय हेजे बद्दल आपूण एक अभिलाषा दवरून घेवंक जाय, कारण जीवनात खंयचें शिक्षण खंय उपेगाक पडटा हें कळन येना। तशें म्हण घेवन सगळे विशयाचेर आनी सगळे भाशेचेर आपूण गोडी दवरून घेवंक जाय म्हण घेवन प्राध्यापिका शैलजा एचके हेमी सांगले। इतिहास विशयाचे प्राध्यापिका रत्नम्मा आर, इंग्लीश प्राध्यापक मोहम्मद वाईज, अर्थशास्त्र प्राध्यापक ज्ञानेश्वर देसाई हेमी ह्या कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले। अप्रूप पळोवक मेळचो एक कासव कोडीबाग काळी ब्रिजा सकल मेल्ल्या स्थितीत स्थानिक लोकांक मेळ्ळो। कोडीबाग काळी ब्रिजा सकल मरण जाल्लो एक अप्रूप जातीचो कासव मेळ्ळो। सकाळी वायू विहाराक गेल्ल्या युवकाक हो कासव दिसलो। जीव उरल्यार कशें तरी तेगेले जीव रक्षण करच्या उद्देशान युवकान हो कासव वयर काडले, पण तो कासव मरण पाविलो। ह्या कासवाल्या फाटीचेर सुंदर रंगाचे चित्र आसात। तशेंच हेजे पांय, तकली बी अलग अलग रंगान सजयिल्ली अशी दिसता। ह्या कासवाक ग्रीन सी हॅक्सबिल म्हण घेवन वैज्ञानीक नांव आसा। अशें पळोवंक हो कासव इतर कासवा सारकोच रावता, पण ह्या कासवाले देहाची रचना थोडी वेगळी आसा। उदकाच्या तापमाना बरा आपलो देहाचो रंग बदल करून घेता। तशेंच हो कासव जास्त ग्रीन सी म्हटल्यार हिरव्या उदकाच्या समुद्रात रावता। पण सद्याक ह्या जातीचे कासवाली संतती ना जाती आसा। अलंकारीक वस्तू तयार करूंक ह्या कासवाले कवच उपयोग करतात, तेजेन ह्या जातीचे कासव मारतात। त्याका लागून असले कासवाली संतती वाचोवचे खातीर कठीण कानून बी आंतरराष्ट्रीय स्तरात लागू केल्लो आसा, पण हो कासव हांगा काळी न्हंयत कसो पावलो हेच कळटे ना। Mira,
वास पडटलो. गेल्या 2 महिन्याफाटी आमगेल एक चेड्याला शुल्लक कारणावयल्यान खून केलो. परत आता आमगेल आनीक एक चेड्याक आनी कुटुंबाक भय घालते आसात अशी अर्जी दांडेलीच्या एक कुटुंबान एसपीक दिवन रक्षण दी म्हण मागणी केला. दांडेली गांधीनगराचे निवासी अनिता प्रकाश पाटील आणि तेमगेल कुटुंबाच्या लोकांक रक्षण दिया म्हणून तेमी एसपी कडेन विनंती केलात. आमगेल घरच्या बाजूच्या घराचे रुक्मिणी बागडे आणि तेगेल चेडो प्रदीप आमकां जिवाक भय घालतेत आसात. हेचे बदल स्थानीक पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिल्यार बी आमकां रक्षण मेळटेत ना अशें पाटील कुटुंबान आरोप केला. आता 5 महिन्याचे पाठीमागे सर आमच्या घराकडे रुक्मिणी म्हणून राहते. ती तिकडचे कॉन्सिलर आहे. ती हे आमच्या मोठ्या मुलग्याचं काय भांडण नाही काय नाही, उगीच येऊन घरी येऊन ना धमकी देऊन गेली. बघ तुझं 3 महिन्याच्या आतमध्ये बघ तुझं काय करतो बघ, तू बघत राहा तू म्हटले. ते केलेले आहेत नाही ते रुक्मिणीचे मुलग्याचे दोस्त ती त्यांच्याच घरात राहत होते. त्यांनी केलात सर हे. त्यांनी ह्या पोराला मारायचं ते त्या पोराला मारून गेले आणि पोरगीचे लपडा म्हणून सांगितले. पोरगीचे लपडा त्याचं आणि ह्याचे काय तर पोरगीचे लपडा 3 वर्षाचं भांडण म्हटले. तो जो केलाय नाही आता हे मर्डर तो आम्हाला ओळख नाही कोण आहे म्हणून माहित नाही. त्यांची नावं सुद्धा आम्हाला बरोबर माहित नाही. न्यूजमध्ये बघितल्यावर त्यांचं नावं माहीत आम्हाला. ती पोरं त्या रुक्मिणीचा मुलगा आहे प्रदीप म्हणून त्याची फ्रेंड त्यांच्याच घरात 12-24 तास त्यांच्याच घरात पडून राहणारी पोरं ती. त्यांना घेऊन ह्या पोराला करायचं म्हणून बोलून ह्याला मारून ह्याला पण हातात चाकू घातला. तर इथंच हार्टमध्येच घालणारे चाकू ते हात असे केलं हातात घुसलं. ह्यांनी दोघं काय केलं तर ह्यांनी व्हॉलीबॉल खेळत होते. अरे दादाला मारायला म्हणून ह्यांनी दोघं पळून गेलात. पळून तेवढंच गेला तेवढंच ह्याला पण एकाकडे ढकलला. त्याला घेतलेला चाकू त्याच्या हातात जाग्यालाच हे केला तो आणि मग पळून गेला आणि धरले पण त्यांना. तर परवा 27 तारखेला परत रात्री रुक्मिणीचा मुलगा प्रदीप आणि एक जॉन्सन त्यांना दोघांना धरले. 4-5 पोरांना घेऊन तलवार चाकू घेऊन परत घराकडे आला मारायला मोठ्या मुलग्याला. आता मला माझ्या पोरांना रक्षण पाहिजे आणि हे काय केलात नाही हे रिइन्क्वायरी करून आमचा अनेकदा हे केस हे करून बघायला पाहिजे त्यांनी. गेल्या 3 महिन्याफाटी आमगेल्या बाजूच्या घराचे रुक्मिणी बागडे हेगेल चेडवा बरा आमगेलो व्हड चेडो मनोज पाटील प्रेम करता म्हण संशय करून घराकडे येवन जिवाक भय घायले. जाल्यार आपल्या आणि तेगेल चेडवा मदीं प्रेम ना फक्त दोस्ती आसा म्हण घेवन मनोज हे मी तेमकां समजून सांगिले. पण मे 2 तारखेक शुल्लक कारण एक पंगड मनोजाक बडो लागिले. हे पळयले आमगेलो धाकलो चेडो संदीप पाटील झगडी सोडोवंक गेले तेन्ना तेगेल्या छातीक चाकू मारून घेवन खून केलो. पण ह्या प्रकरणा संबंध 2 लोकांक पुलिसान ताब्यात घेयला. जाल्यार प्रदीप पाटीलाक ताब्यात घेयला ना. तेजेन तो परत आमगेल्या घरा कडेन येवन जिवाक भय घालते आसा. तेमचे खंयच्यान तेमगेल्या कुटुंबा खंयच्यान आमकां जिवाक भय आसा, आमकां रक्षण दिया म्हणून तेमी एसपी कडेन विनंती केलात. म्हणून ती बायल येवन आमच्या घरा 3 महिन्या फाटल्यान येवन घरात जमीन मारून सांगून गेले तुका 3 महिन्या भितर दाखयता म्हणून माझ्या चेड्याक मनोजाक. तो मागीर आमची बायल कितें केली भिवून ताका पुना धाडली कामाक. पुना धाडल्या तर लॉकडावन पडलं म्हणून परत येयलो तो गांवां दांडेले. परत मागीर तो धाकलो असेल तो मेलवालो असेल तो बॉम्बे आशिल्लो तो बी येयलो दांडेली. येवन घराकच आसा हे खंयच ना. आणि ह्यांनी पयलींच टार्गेट केला हांकां म्हाका कशें करप कितें करप म्हणून. आणि ते भुरग्याक सांगून पयशे दिवन तो मारपा लायला. ताका खावपाक लायट ना ताका. तो मर्डर करता पार्टी करता 25,000चे पयशे खंयच्यान येता हे कांयच करूना. आणि ह्यांनी पयशे दिवन हेका मारपाक लायला ह्यांनीच. आणि हेजो चेडो 2 दिवस हेजे वांगडा आशिल्लो तेज्या घरान. तो मारपा भुरगो असेल तो रप्पीक कोण तो म्हणटालो तो तेज्या वांगडा हो प्रदीप म्हणटालो 2 दीस आशिल्लो. आणि करपा पाहिले ह्यांनी हेंच्यान गेलो पळोवन दुसऱ्या गांवां वयता. हेची आवय सांगता धारवाड गेलो म्हणून. आणि ह्यो आसा रामदुर्गा. मागीर हेंगे प्लॅन न्ही. आनी परत ते वेपार करता आसतना म्हाजे बायलेक कुणाक आपुना हांव नाशिल्लो हांव चेन्नई आशिल्लो. आनी म्हाज्या बायलेक म्हाजी मेवणी कुणा आपुना म्हाज्या चेड्याक आपूण पुलिसां कडेन व्हरून तांकां कितें जाय तशें भरून घेतला. इरी जावं जाय. आनी म्हाज्या भुरग्याक केलेलें कारण हेणेच रुक्मिणी चेड्यानच केला हे करपा लायला. दुसरें कांयच ना हेजे भितर. पोलीस विभागाच्या 112 तुर्त सेवा वाहनाबद्दल सार्वजनिकांक माहिती दिवच्या उद्देशान शहराच्या अलग अलग भागात जागरूक जाता झाले.
कारवार शहराच्या बसस्टँडा लागीं ऑटो रिक्षा चालक आणि टेम्पो चालकाक पोलिसान 112 ह्या सेवे बद्दल माहिती दिले आणि ऑटो रिक्षाच्या फाटल्यान 112 सेवा माहिती आशिल्ले जाहिरात पत्र लायले. हेजे बद्दल माहिती दिल्ले कारवारचे CPI सिद्धप्पा बिळगी चोरी, अपघात, उज लागल्यार किंवा आनी कसले अवघड घडल्यार 112 नंबराक कॉल केल्यार जाता तितले बेगी पोलीस जाग्यार येवन पावतात. तेजेचेन असले कितें बी भानगड कित्याक अवघड जाल्यार 112 नंबराक कॉल करून घेवन माहिती दिवचा म्हणून तेमी सांगले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 65 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 65 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारा 14, अंकोला 13, कुमटा 13, होन्नावर 9, भटकळ 3, शिरसी 5, यल्लापूर 4, मुंडगोड 3 आणि हळयाळात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 53,892 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली. त्यापैकी 52,650 लोक ट्रिटमेंट घेवन बरे जाले आणि 467 लोक ट्रिटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत कोरोना पांयान उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 745 लोकांले मरण जाला. आयच्या इतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.